समेस्त गोंयकार जालो सज्ज नातलांची परब मनोवपाक। इस्म साहेब, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसीन दिली गोंयकारांक नातलांची परबी। केन्ना येतले मायनिंग परत सुरू करपाचे विधेयक संसदेत? अधिवेशन सोंपता फुडल्या सप्तकात। काँग्रेस म्हणटा भाजपान केला फुटबॉल खण अवलंबितांचो। काणकोणकारांनी काढलो मडगांवांतलो रस्त्या कुशीचो कोयर। मडगांवचे मंडळ मात बसलां सुशेगाद। गोवा 365 बातमेचो परिणाम। आतां वचपाक नाका ताज्यो स्ट्रॉबेरी खावपाक महाबळेश्वराक। नेतुल्ले गांवांत रोयली तांबडी गुंज स्ट्रॉबेरी। पर्यटनाच्यो केल्यो येवजण्यो तयार। येवकार, तुम्ही पळयतात गोवा 365। हांव जवाहर बर्वे। आतां खबरो विस्तारान। गोंय नातलांच्या मुडात गेला। तुम्ही खंयच्या धर्माचे आसात हे पसून कोणाक लागना। मध्यान राती चर्चींनी मिसाक सुरवात करून येशू ख्रिस्ताचो जल्मदीस मनयतात आणि त्या उपरांत गोंयकार गोड खाणां वांटून आणि घरांचेर लायटी लावन नातळाचे फेस्त मनयतात। गोंयचो ख्रिस्ती धर्मगुरू फिलीप नेरी फेर्रांव, गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी संदेश दिवन गोंयकारांक नातलांची हुनहुनीत परबी भेटयल्या। क्रिसमसाचो बाजार करचे खातीर पणजी आणि मडगांवची मार्केटां गर्देन भरून गेल्ली। क्रिसमस फेस्ट, स्टार, डेकोरेशनाचे वस्तू, गोड खाणां आणि हेर वस्तू घेवपाक गर्दी जाल्ली। जायते जाणांनी घरांचेर रंगयाळ्यो लायटी आणि स्टार हुमकळायल्ले। ते भायर कॅरोल सिंगींग आणि स्टार करपाच्यो सर्ती गांवागांवांनी दवरिल्ल्यो। पळयात पर्राची नातलां। Did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know? क्रिसमस मनोवपी सगळ्या लोकांच्या दारात केल्ले वेगवेगळे देखावे दिश्टी पडले। ते भायर तरणाट्यांनी भौशीक सुवातांचेरूय देखावे केल्ले। शेतां संस्कृताय दिसान दीस ना जावपाक लागल्या हें दाखोवपी हो पळयात मान्ना शिवोलेचो एक देखाव। आर्चबिशप फिलीप नेरीन हो क्रिसमस लोकांच्या मनांतलो काळोख पयस करू असो हावेस उक्तायला। We cannot celebrate or even think of Christmas without including, I would say, without embracing the poor into our celebration. If there is one season when we need to intensify our sensitivity to the poor around us, it is this holy season of Christmas. Our beloved Pope Francis reminds us that in today's world we somehow end up being incapable of feeling compassion for the poor. This Christmas should awaken us to an increased responsibility towards our less fortunate brethren. And people of all hues and colors can join hands with one another and work in a collaborative spirit to recreate the earth into a place where everyone is welcome and honored, particularly the poor and the downtrodden. I take this occasion to wish everyone a joyful Christmas, full of divine blessings and peace. नातलां हो आपल्या मायेमोगाच्या मनशांक मेळपाचो खीण। सगळ्यांनी खोशेन एकठांय येवपाचो दीस तो उमेदीन मनोवया असो संदेश राज्यपाल मृदुला सिन्हान दिला।
क्रिसमस हो राज्यातल्या लोकांमध्ये एकचार शांतिकाय हाडपी उत्सव असो संदेश मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिला. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन गोंयकारांक क्रिसमसाची परबी भेटयल्या. आयज आमी नाच्या, आयज आमी गावया, नाताळाची परब आमी खुशालकायेन मनोवया. गोवा 365 ची सगळ्यांक नातलांची परबी. मिना खणी परतून सुरू करचे खातीर लोकसभेत MMDR कायदो बदलपी विधेयक केन्ना संमत जातले आनी खणी परतून सुरू केन्ना जातल्यो. लोकसभा अधिवेशन सोंपपाक फकत 7 दीस उरल्यात तरी अजून विधेयक सादर जाल्ले ना. खण अवलंबितांचो भाजपान फुटबॉल केला आणि लोकांची दिकाभूल चलयली असो आरोप काँग्रेसीन केला. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे कामगार सोमारा विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराक ताचे घरा वचून मेळ्ळे. ह्या म्हयन्याचे शेवटा मेरेन खणीचो प्रस्न सुटावो जालो ना जाल्यार जानेवारीत सुमार 1400 कामगारांची नोकरी वचपाचे तरसात तांचे तकलेर हुमकळपाक लागल्या. काँग्रेस फुडाऱ्याक मेळून आयले उपरांत ताणें कितें सांगलें पळयात. त्याच नंतर आम्ही निलेश काब्रालाक मेळ्ळे. निलेश काब्रालान आमकां तें सांगलें, आमचे ते एक कमिटी काडल्या आणि सुदीन ढवळीकरान CMान एक फुडारी करून त्याच्या हातीन एक लीड दिल्ली आहा आणि 1 विका भितर आमी अपॉइंटमेंट घेतले आणि हेजेर हें जाता ओ ना ते आमी सांगतले. जावं MMDR एक्ट ओ इलेक्शन अमेंडमेंट कितें करपाचें आहा ते नंतर. पूण ताणें एक सांगलें कितें, हें आतां सेशन लोकसभान चालू आहा तेजेर काँग्रेसीचे ओपोज करता म्हणून. आयज एकूय बील पास जालें ना म्हणून तुमी पळयना कळा. ताका लागून आयज आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाबू कवळेकारा बरयले. जेन्ना आमी फर्स्ट तेज बरें मांडलो तेन्ना तेणें सांगलें बील येनासतना आमी कशें तेच्यान कशें म्हणपा जाता. सो तेणें कितें सांगलां, आमचो फूल सपोर्ट आहा. जेन्ना आमची फाटीं आझाद म्हयन्याचे 4 तारखेर मिटींग जाल्ली तेन्ना आमचे युनियन बॉडीन आमकां सांगलें कितें, आमकां कंपनीन आपयल्या आनी सांगलां जरी तर हें तरी डिसेंबर देखून जायना जाल्यार जानेवारी आमकां सॅलरी दिवपाक कठीण जातलें म्हणून. आनी आमकां 3 ऑप्शन दिल्ले म्हणून, जावं मायनींग क्लोजर, जावं रिट्रेंचमेंट नाल्यार ले ऑफ करपाचें म्हणून हें आमकां सांगलें. ताका लागून हें आमचें आतां कितें जालें, चोगलेनूय आतां म्हणटात तें वेरस लायल्या म्हणून 60 days. सो आमकां भंय पडला. बाबू कवळेकार अर्थातच सगळें खापर भाजपाचेर फोडटा. खण पिडेस्त दिल्ली धरणे धरून बशिल्ले त्या वेळार एकय केंद्रीय मंत्री तांकां कित्याक वचून मेळ्ळो ना अशें तो विचारता. थळाव्या भाजपा फुडाऱ्यांनी आनी खासदारांनी येता ते लोकसभा वेंचणुकेचेर दोळो दवरून लोकांची फकत दिशाभूल चलयल्या अशें बाबू म्हणटा. रुलिंगाचें काम फक्त जे आंदोलन करता त्या लोकांक वचून पाठिंबो दिवप आनी सपोर्ट दिवप आनी तेंचे बरोबर बसोवप इतलें काम. दोनूय राज्यांत तेंचे सरकार आसात जाल्यार तेंचें काम कितें आसपा जाल्लें. तेंचे थंय खाण मिनिस्टर जो आसा तोय थंय पावोवंक शकलो ना. PMाचें अपॉइंटमेंट तेंय मेळपाक शकलो ना. तुमी दिल्ली वचून बसपाक जेन्ना वयता तेच्या पयलीं सरकारा कडेन हांव विनंती करतलो आनी विनंती केल्ली हांवें की 1 दिसाचें सेशन घेवचें हांगाचें गोंयचें, जेणे करून फ्रेश ग्रॅज्युएशन घेवया. आनी हांवें पत्र बरयल्लें की CMाक बरयलें, स्पिकराक बरयलें, त्या प्रमाणे आमी गव्हर्नराक बरयलें की 1 दिसाचें सेशन जावचें फक्त मायनिंगाचेर डिस्कस करपाक. आनी तेज्या पयलीं जर शक्य जाता जाल्यार एक PMाचो अपॉइंटमेंट घेवचो आनी PMाच्या कडेन ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वयचें. ऑल पार्टी डेलिगेशन प्लस ते खाणग्रस्त तेंचे लोक आसात त्या डेलिगेशनातले लोक. आतां सेशन कितलीं उरलें, 7-8 दिसाचें उरलां. हेजे फुडें बील हाडटले. बील जर ह्या सेशना येता जाल्यार तें बील पयलीं हांगा येन्ना इंट्रोड्यूस जावपा जाय आसलें. बील ज्या रुटीन प्रोग्रामाचेर येन्ना येवंक जाय आशिल्लें पूण तशें हाडली ना. पूण खंय तरी अजूनय म्हाका दिसता अशें की लोकांचें फक्त हे MP इलेक्शन दोळ्या फुड्यान दवरून ह्या प्रश्न खेळत दवरपा खातीर आनी खाणग्रस्त लोकांक आमी तुमचे बरोबर आसा म्हूण दाखोवपाचो प्रयत्न जाता आनी तांकां फुटबॉला भशेन खेळयतात. फुटबॉला भशेन तांकां हांगा धाड थंय धाड, हांगा वसा थंय वसा आनी ते वाटेन वयतात. पूण ह्या लोकांची हे दिशाभूल करतात. बेतलांतल्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पर्रीकाराक साल्वार करपाक पर्राकार फुडें सरला. पर्रीकार स्वता फायली हाताळिना हो काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकारान केल्लो आरोप कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन भायर आयला. पर्रीकाराचो मुख्य सचिव कृष्णमुर्ती पर्रीकारा खातीर सयो मारतालो आनी हें घटनाविरोधी अशें गिरीशान आयतारा म्हणिल्लें. ते खातीर ताणें RTI कागदपत्रांचो दाखलो दिल्लो. पूण मायकल म्हणटा ताणें आपल्या दोळ्यांनी पर्रीकाराक एका दिसा भितर 10 फायली क्लियर करतना पळयला. पळयात तो कितें म्हणटा तो.
He was not in a position to sign then, but today he is in a position to sign, so he is signing all the files. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर. आता घेऊ एक लहानसो विसव. आर्ले रावण फोंडचो कोयर काणकोणकारांनी एकठांय करून व्हरपाची देख दिणी घडणूक सोमारा घडली. आर्ले ते रावणफोंड मजगतीच्या राष्ट्रीय महामार्गार कोयराचे ढीग साठवल्यात अशी बातमी गोवा 365 20 तारखेक दाखयली. ताची दखल मडगांव फातोड्डे बदला काणकोण गोंयकार हे संघटनेन घेतली. पळयात पुराय बातमी. लोकांनी इस्टर्न बायपास रस्त्या कुशीक तशेंच दवर्ले कोयराचे ढीग केल्यात. दवर्लेच्या लोकांनी ते विशीं नाराजी उक्तायल्ली. क्रिसमसा आदी ही सुवात नितळ जावपाक जाय अशें तांणी मागिल्लें. पूण मजा म्हटल्यार थळाव्या संघटनांनी वा पालिकेन हाची दखल घेवचे बदला काणकोणचे एके संघटनेन आपले वाहन हाडून हो कोयर उखल्लो. टू आल्लेम हायवे ही आमची नॅशनल हायवे हाजेर आमी 4 दिसां पयलीं एक आवाज उठयल्लो की आमकां क्रिसमसा पयलीं आमकां ही गार्बेज सगळी काडिल्ली जाय आशिल्ली. सो इमिजिएटली हे आमचे गोवा 365 हायलायट केले आनी इशुआवर गार्बेजीवर इशू केलो आनी तेन्ना हायलायट जाल्या उपरांत काणकोणचो NGO जो गोंयकार म्हणून एक NGO आसा तेंच्यांनी म्हाका टीव्हीर पयलो गोवा 65चेर आनी इमिजिएटली तेंच्यांनी एक इनिशिएट घेतलो की तांकां दिसलें क्रिसमसा पयलीं क्लीन करचें म्हणून. आनी आज पळयलें जाल्यार तेंच्यांनी इतलो तेंच्यांनी गार्बेज निवळ केली. ऑलमोस्ट 3 टन सुमार तेंच्यांनी गार्बेज निवळ करून हें केलें. हांव ताका एप्रिशिएट करता आनी कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी जे इशू हो घेतिल्लो तो गोवा 65 हायलायट केलो ताका लागून गोवा 65 पयलीं हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी एप्रिशिएट करता आनी ऑल क्रेडीट गोज टू गोवा 65. फाटलीं 4 वर्सां जालीं काणकोण गोंयकार नांवान संघटना सुरू करून आमी वाठारांतलो कोयर एकठांय करत आयल्यात. मडगांवचो कोयर कोणूच उखली ना अशें दिसून आयलें. तोवूय उखलचो अशें थारायलें आनी उखल्लो. संघटनेचो सचिव विकास भगत सांगता. ते आमचे काणकोणाक एक संघटना आसा गोंयकार म्हणून जी स्पेशली गार्बेज कलेक्ट करता. फाटलीं 4.5 वर्सां जाली काणकोणचे म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत एरिया आमी टोटल तालुक्या भितर गार्बेज एकठांय करत आसा. पूण जेन्ना आमी मडगांव येताले खुबशे आमचे मित्र येताले ह्या सायडीन वयताना आमकां दोनी सायडीन रस्त्या सायडीन गार्बेज दिसताले आनी पेपराचेर बी जायते फावटी येताले की गार्बेज आसा कलेक्शन जायना हें जायना तें जायना. तेन्ना आमचो जो एक मेन डोनर जो आसा गोंयकार NGO जो जॉन कुतिनो ताणें ठरयलें की फाटले 5-6 दिसां भितर की आमी हांगा वचून जी गार्बेज आसा ती आमी स्वता कलेक्ट करया. काणकोणच्यान आमी लेबर घेवन येवया आनी थोडे लेबर आमकां मडगांवच्यान घेतले आनी आमी ठरयलें की हो वाठार जो आसा तो एकदम क्लीन करून दाखोवया जेणे करून मडगांवच्या एटलीस्ट लोकांक तरी कळोन काणकोणच्यान कोण तरी येता निवळ करता आमकां लज अशी म्हणून तरी ह्या लोकांनी रस्त्यार उडोवपाचें बंद करचें. आनी विकास भगतान म्हणिल्ले प्रमाण खऱ्यांनीच आमकां लज दिसली अशें घोगळच्या कामिलो बार्रेटोन मान्य केलें बी. पळयात. आनी एक म्हाका लज दिसता सांगपाक की आमचे मडगांव आनी फातोर्डा इतले NGO आहा ते हेंच्यांनी आज घालूं ना आनी तेंचे लक्षांत पासून गेलें ना. हे काणकोणच्यान इतले उणे उणे 30 किलोमिटर ते हांगा मडगांव येवन निवळ करप म्हळ्यार रियली हे दिस व्हेरी गुड जॉब. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. भाजपान वेगवेगळ्या वस्तूंवेलो GST उणो केला पूण भाजपाचो आमदार मायकल लोबो तितल्यान समाधानी ना. ताका आनीकय वस्तूंचेर कपात जाल्ली जाय. खास करून शिमिटावेलो GST पुरायन काडून उडोवंक जाय आनी तोवूय बिल्डरांक लागून न्हय गरिबांक लागून. अशें केल्यारच तांकां जे कॉन्क्रीटची घरां बांदूंक सोदतात त्या गरिबांक अच्छे दिन येव येता अशें मायकलाक दिसता. उपसभापती मायकल लोबो स्वता एक हॉटेल धनी आनी बिल्डरूय. शिमिटाचेर सध्या 28% GST लागू आसा. बिल्डरांक 18 ते 20% GST लायलो जाल्यार बिझनसांतल्यान राजकारणांत आयिल्ल्या लोबोक कोताक येता. पूण बेत्यांचें घर काडपी गरीब लोकांक तो अजिबात लावचो न्हय अशें ताचें म्हणणें. प्रधानमंत्र्याक ते विशीं तो पत्र बरोवपाचो आसा. आयज हांव आनेक पत्र बरयता प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी फायनान्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया की GST ऑन सिमेंट हॅज टू बी रिड्यूस्ड इमिडिएटली. जो सर्वसामान्य मनीस चिंता की आपले आपूण खोपीन रावता मातयेच्या घरान रावता तो आपूण जेन्ना घर बांदूंक वयता तो एक पारेत बांदता. गरीब मनीस जो 6-7 हजार 8 हजार जोडटा म्हयन्याक तो सेव करता पयशे आनी दवरता. वर्साक एकदां एक पारेत काडटा मातयेची आनी एक पारेत फातरांनी बांदता आनी ताका प्लास्टर करता. दुसरे वर्सा दुसरी पारेत बांदता. तिसरी वर्सा तिसरी पारेत बांदता. चवथे वर्सा फुडल्यान बांदता ताका बाल्कनी करता आनी ताका जमणीक कॉन्क्रीट घालता. अशें आमची इंडिया आहा.
गरीब लोकांक 28%, कोण जर तर 1 लाखाची घराची 5 लाख घराक मोडटा, लोन काढून मोडटा आणि तितून 1 लाखाची शिमीट इकती घेता, तितून 28,000 GST भरची पडटा. इन शॉर्ट ओनली ऑन बिल्डर लॉबी तेजेर घाला तुम्ही 18%, 18% घाला. बट द कॉमन कन्झ्युमर, जो कन्झ्युमर हा, जो फायनल हे घेता सिमेंट आपले घर बांदपाक, आपले घरा लागीं काम करपाक, तेका GST आसपाक जायना. I am very much confident that the Honorable Prime Minister, the Finance Minister and the GST Council will look into this matter positively, thinking about the common man, thinking about the poor man, thinking about the सर्व सामान्य मनीस गोंयचो आम आदमी म्हणटा आमी तेका. तो तितलेच पयशे जोडटा. He only earns so much. He saves his money to build one wall of his house in a year. मायकल लोबोच्या मुद्द्याकडेन आयुष मंत्री श्रीपाद नायकय सहमत आसा. तोय तशीच मागणी करपाक सोदता. मायकल बाबान जो कितें प्रपोजल घातला तो प्रपोजल योग्य आसा. तो सामान्य मनशाक जर आमी हे दितले, तांकां त्रास कमी करतले जाल्यार ती गोष्ट जावं जाय म्हणून आमी ताजेर म्हजे वतीन हांव प्रयत्न निश्चितपणे करतलो. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आता ताजी स्ट्रॉबेरी खावपाक तुमकां महाबळेश्वर वचपाची गरज ना. सांगे तालुक्यांतले नेतुल्ले गांवांत वचात आनी जाय तितली स्ट्रॉबेरी खायात. लोकांच्या आपमजत पंगडांनी एकठांय येवन थंय घसघशीत स्ट्रॉबेरीचें पीक काडलां. ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण हालींच दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकाराचे हस्तुकी जाले. नेतुल्ले सावन वयर दोंगरार वशिल्लो थंडशार तुडव गांव म्हणल्यार गोंयची उटी अशें म्हणटात. अटल ग्राम विकास येवजणेचे मजतीन भूमिका, शिवशक्ती आनी उडेंगी ह्या आपमजत गटांनी तुडव आनी नेतुल्ल्या स्ट्रॉबेरीचें पीक काडलां. पळयात, ह्यो स्ट्रॉबेरी पळयल्यारच तुमच्या तोंडाक उदक सुट्टलें. ह्या प्रकल्पाचें निकतेच उक्तावण जालें. सुवाळ्याक नरेंद्र सावयकार, सांग्याचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय, अटल ग्राम विकास यंत्रणेचो अध्यक्ष सुभाष वेळीप आनी हेर मानेस्त हजर आसले. गोंय आमचे एक तर मायनिंग नाल्यार टुरिझम ह्या दोना भितरूच वांटून पडला. आनीक हे टुरिझमाचो सुद्धा डेव्हलपमेंट जो आसा, वो टुरिझमाचो डेव्हलपमेंट सुद्धा जो एकाच सायडीन जाला. तो सगळो जाला तो बिचाच्या सायडीन जाला. ही जी भितरली गांवां आसात, वेस्टर्न घाटाकडे आशिल्लो आमचो जे गोंय आसा, ते गोंय तशें जेका आमी इंग्लिशीन म्हणटा की अनएक्सप्लोर्ड आसा. म्हणजे गोंय हे तशें लोकांक खबर ना अशें आसा. आनीक हे गोंय लोकांक केन्ना दिश्टी पडटले, हो टुरिझमाचो जर डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार हे गोंयांक केन्ना दिश्टी, बाकीच्या लोकांक केन्ना दिश्टी पडटले. दुसरे वटेन मायनिंगाचो विचार केलो. मायनिंग आमी म्हणटा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मायनिंग कांय वर्साचें तें गोंयच्या संदर्भातलो वेगळो एक अल्टरनेटिव्ह हो आमकां सगळ्यांक करचोच पडटलो. प्रत्येक फावटी सरकारी नोकरी, प्रत्येक फावटी खंय तरी एका कंपनी भितर जॉब, हाचेर जर आमी उरले जाल्यार मागीर प्रत्यक्षान आमचें खरें गोंय जें आसा तें खंय तरी खरें गोंय सोंपपाक लागतलें. एका तेंपार हो पुराय वाठार मायनिंगान तांबडो गुंज जातालो. पूण मायनिंग बंद जाल्ल्याक हांगा वेगवेगळ्या तरांची पिकां काडपाचेर गांवकारांनी लक्ष दिवंक सुरवात केल्या. ते भायर पर्यटनाचे अभिनव उपक्रम हांगा सुरू जाल्यात. ह्या वाठारांतले सैम सोबेतायेची पर्यटनाचे नदरेनय उदरगत जावपाक जाय. तेन्नाच हो गांव सगळ्या अर्थांनी गिरेस्त जातलो अशें सुभाष फळदेसाय म्हणटा. एक लागोपाठ 5-6 टुरिझम स्पॉट या सांग्या भितर असले नंतर एक संपूर्ण दीस किंवा 2 दीस हांगा टुरिस्ट रावपाक जाय आणि तातूंतल्यान आमकां आमच्या उदरगतीचे साधन जावपाक जाय. तांकां व्हरोन आमी महाबळेश्वर व्हरोन पंचगड्यांक ट्रेनिंग दिलें. थंयच्यान महाबळेश्वरच्यान परत तेंचे इन्स्पेक्शन, सॉयल टेस्टिंग बाकी सगळे आसतात. थंयच्यान राहुल बेलारे म्हणून हाडून तांकां सगळ्यांची हांगा मार्गदर्शन परत एकदा हांगा केलें. 3 ग्रुपान जे आमी प्रोडक्शन केलां. हांगा जे 2 प्लॉट आसात, भूमिका आणि दुसरो ग्रुप जो आसात शिवशक्ती, तसोच आनीक तुडवा गांवांक जो आसात थंय 400 स्क्वेअर मिटरांक स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन प्रोडक्शन बरे प्रमाणान येवपाक लागलां. नेतुल्लेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. येता त्या लोकसभा अधिवेशनात गोंयच्या धनगरांक अनुसूचित जमातींचो दर्जो दिवपाची मागणी करतले. गोंयच्या दोनूय भाजपा खासदारांनी उतर दिलां.
दिवचलच्या धनगर लोकोत्सवात विरोधी पक्षफुडारी बाबू कवळेकर आणि डॉक्टर नंदकुमार कामतीन ही मागणी केली. दिवचलच्या कुडचिरे वाठारात आयतारा धनगर लोकोत्सवाचे आयोजन केले. सुवाळ्याक दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकार, उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नायक, सभापती प्रमोद सावंत, पर्येचो आमदार प्रताप सिंग राणे, आमदार प्रवीण झांटये हेवूय हजर आशिल्ले. आता लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या, ताचे आदी धनगर समाजावेलो अन्याय पयस करात, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकरान मागले. डॉक्टर नंदकुमार कामतीन ही मागणी लावन धरली. हे बोर्ड 14 जाले, 6 महिन्या भितर तुमचे काम जातले. भाऊ 6 महिने जाता म्हणले, आता 6 महिने उरलात. वायट दिसता 6 महिने उरलात. केन्नाय कोण लागतलो. भाजपाचे सरकार हांगा आशिल्ले उंचे आसले, तेन्ना 4तले 3 जाल्ल्यो. आता परत एक फावटी भाजपाचे सरकार हांगा आसा, वयर आसा. एक जे उरलेले 2003 ते दुरुस्त करपाची संधी तुमचे सगळ्या कडेन आसा. जेन्ना भाजप सरकार गोंयचे श्वेतपत्रिका मान्य करता तेन्ना आमी धरून चलता की केवळ तुम्ही दिल्लीक UPA गव्हर्मेंट आसा तांकां एम्बेरेस करपा खातीर ती श्वेतपत्रिका मान्य करून सभागृहाच्या पटलाचेर 17 सप्टेंबर 2013 ह्या दिसा तुम्ही मानून घेतली अशें म्हाका मुळातच दिसना. कित्याक 2003 ह्या वर्सा पासून हांव सातत्यान गोंयचे आयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी ह्या विशयाचेर कितें भुमिका घेतिल्ली आसा तें हांव सारकें बारकायेन पळयत आयिल्लें आसा. अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळूंक नाशिल्ल्यान धनगर समाज फाटीं उरिल्ल्याचें श्रीपाद नायकाने मान्य केले. केंद्र सरकारा कडेन हो मुद्दो मांडपाचो होच योग्य वेळ आशिल्ल्याचे दोनूय खासदारांक पटले. पळयात. ही गोष्ट पयलीं जावंक जाय आशिल्ली. 2003 ताचो उल्लेख 2003 जो बाकी आमी प्रयत्न करून सगळ्यांनी प्रयत्न करून जेव्हा चार जातीचे आमी समावेश कर म्हणिल्लो, पूण तो काही थोडेशा डॉक्युमेंटेशनाक लागून तो एकदम उरले. बाबूक म्हटला की तुम्ही डॉक्टर नंदकुमार कामत असे काही जण तुम्ही यात, आम्ही शेवटचो एक जोर लावया आणि हे जर अमेंडमेंट जाता आणि जर गोष्टी जाता तर तुम्ही आमच्या शेवटचे हातून प्रयत्न करून ते करून घेवपाक आम्ही सगळे वावरूया. श्रीपाद भाऊ हांगासर आसात. श्रीपाद आताच हांगासरल्यान दिल्लीक फोन करून श्री जुएल ओराम आणि राजनाथ सिंगाच्या अपॉइंटमेंटाच्या संबंधान उलोवप केल्लें आसा. निश्चितपणान फुडल्या एक 8-10 दिवसां भितर ही मिटींग जातली की जेका लागून हो विशय आमी आनीकूय मुखार व्हरपाक शकतले. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो आनी ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.